आर्थिक वर्षाच्या निमण्या 3 म्हयन्यांत बजेट तरतुदीच्या 20% परस चड खर्च करूंक मेळना। नोकरेची नवी पदां तयार करपाक मेळना अशे निर्देश सरकारान जारी केल्या। तशेंच फर्निचर, संगणक, झेरॉक्स मशीन, एसी गाडयो ह्या सारकिल्ल्यो वस्तू खरेदी करपाक 31 मार्च मेरेन निर्बंध आसा अशे तरेचे परिपत्रक वित्त खात्यान जारी केला। हालींच प्री बजेट मिटींग सीएम सरान घेतली आणि त्याच्या उपरांत प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन कितें थारलां तें सांगलें। दर वर्सा सरकार प्री बजेट मिटींग जाल्या उपरांत कांय गजालींचे निर्बंध घालतात, तशेंच ह्या वर्सा सुद्दां ते घातलेले आसा। त्याचे कारण म्हटल्यार तांकां फुडलो बजेट ठरोवपाचो आसता म्हणून हे निर्बंध असतात। आणि आतां जे निर्बंध जातात ते म्हटल्यार आतां खंयचेच डिपार्टमेंटान नवीन सरकारी भरती ह्यो जावच्यो ना, नवीन पोस्ट काडपाक मेळचे ना। ज्यो पयलीं काडल्या तेंचेच इंटरव्यू जातले, पूण न्यू पोस्ट काडपाक मेळचे ना। तशेंच त्या कार्यालयांनी जर कितें फर्निचर जाय, इक्विपमेंट्स जाय जाल्यार तेय घेवपाक मेळचे ना। सो 31 मार्च पर्यंत हे निर्बंध आसा। 31 मार्च पर्यंत नवीन नोकर भरती जावची ना आनी नवीन कितें फर्निचर जर ऑफिसीस गव्हर्मेंट ऑफिसीस जाय जाल्यार तेय घेवपाक गावचे ना। आनी हो आदेश जो आसा हो सरकारान काडलेलो आसा। ही असली अपडेट आतांची, अशीच अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येता, पळयत रावत गोमंतक टीव्ही।